आज लुसिया काही म्हणली ती सांगून आली तुका कॉल केले गी कॉलही लगाना मेसेज करताना मेसेज वसाना म्हणून सांगून आली तुझे नंबर काले चेंज केलाय गे कॉल करून कने मेसेज करून किते हांवें तांचे नंबर ब्लॉक केला लुसिया कईचे ब्लॉक केला तिचे दुवेचे हांवें ब्लॉक करून दवरला नंबर हांव कित्याक चेंज करता हैं ये क्या हो गया नंबर कित्याक ब्लॉक केलाय तिका काले अर्जंट कॉल करूंक तुडे उलोवंक असल्यार उलोवचें काले तिने खबरो समू तांच्यो खबरो आमच्यो खबरो उलोवचे पवनांतल्या आमच्यो खबरो व्हरून दुसऱ्यांक दिवचे एकही समान तांचे तिचे दू आसा पळय पोर आमचे चॅनल आसा पळय सबस्क्रायब करता म्हणून सांगले हांवें वचून पळयचे जाल्यार तातूंत सबस्क्रायब म्हणून दिसता सबस्क्रायब म्हणून दिसनातले म्हाका पातकी खंयची गी फटकी री पातकी पातकी कित्याक सांगताय तू तांकां पळय देवान 10 उपादेश दिल्यात न्ही मोयजेक तांतून एक फुट साक्स सांगा नाका म्हणून आसा न्ही फुट साक्स सांगचे आनी फोटी मारचे सेम न्ही आमचे चॅनल सबस्क्रायब करू ना आणि सबस्क्रायब केला म्हणून सांगतात इम्प्र मनशां आमचे चॅनल सबस्क्रायब करतात गे तें सांग मसराळी म्हळ्यार मसराळी हांकां कितले सांगल्यार पवनांत काले सबस्क्राइब करू ना गितानी चे तुम्ही आमचो व्हिडिओ पळयतात न्ही पळोवच्या पहिले आमच्या चॅनलाक वचून सबस्क्राइब करा ताच्या उपरांत आमचो व्हिडिओ पळोवन दोसा आता ते सांगता ऐका हळे जीव असताना केअर करिनात फोन केल्यार पिक करनात म्हणून सांगतात फोन हांचे केल्यार खबरो उलयतात मोरतान आसा पळय बरी बरी साडी नेतात न्हेसोवंक पेटेंत निद्या मोड्याक न्हेसोवंक आनी व्हडले व्हडले रीद आनी कुरीसगी मेल्या मागीर कितें आमकां दिसता गी तितलें व्हड अडन दिल्यार जीव नासतना इल्लेशे माया मोगांचे इल्यार काल्यान जाता मोरतान व्हडली श्रद्धांजली वाचतात अशें केलां तशें केलां इतलें बरें तितलें बरें आतां पळय जिवंत आसतना कोणी केअरच करनात मागीर कित्याक हांचें काम जालें वयज मेलो खंय तशी जाली गत आनी मोरतान आसा पळय सायडीक रावन रडचें अबा खाले रडचें कितें तें क्रोकोडायल टियर्स प्रगल्न इतलें बरें तितलें बरें इतलें क्लोज गी आनी कालें म्हजे लागीं कोणी क्लोज नात कोणी मोरतना मनी तशें रडल्यार आसा पळय हें करन तक्षान उठोन हांव आसा पळय तांच्या पोल्याक 4 वाजयता पळय हुई की नेंगे म्हणून इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले